आजची टॉपिक जावन आसा दाविदा गेली लिसांवां. आता आमगेले झूज देंवचरां न्हू, देंवचरान जेजून हारायलो जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जिवो जालो. The devil is defeated. You are fighting a defeated enemy. आर्गान जेजूक मोना क्लियर. सो देंवचरांगे पावर कितें रे? देंवचरांगे पावर एकदम सिंपल. ते जावन आसा फोट्यो. तेका आनी केसलो पावर ना. तूं तेगेले फोट सोत मानून गेल्या तुका हारायता. तूं तेगे फोट सांगो ते कॉपरेट कोना आनी आयकना तेज्या तूं कांयच करूं जायना. आर्गान जेजूक दोग-तीग जाणां सांग देंवचार फोटकिरो. आतां सदां उगड आसतोर रायट बिलिव्हिंग इज रायट लिव्हिंग. आतां पवित्र पुस्तकांत आमकां जायती शिकोवणी दिल्या. परतून आनी परतून देव तुका सांगता तो तुज्या बागा आसा सोगले पाव. देव तुज्या सोरमोन तूं तो उल माना तो कांयच कोना. आर्गान जेजूक तेका लागून पवित्र पुस्तकां एग्जाम्पल दिलें. आयज तो दावीद आनी गोलियातागे आमचो टिचिंग्स गेले. आमकां दावीद कितको चिंतालो, कितें तेगे भावार्थ आहलोलो, वॉट वॉज हिज पॅटर्न ऑफ थिंकिंग, कितकोन हे धाकले 12 वर्सां भुरग्यान हे तो ट्रेंड गोलियाता मालो एक धाकलो फातर घेवन. हे जमतलो दाविदागे भावार्थ एक दुसरे भाशे आहलोलो. कित्याक साऊल आनी तेगे फौजाको तेका हारावपाक जावना. ते भियोन कोंकणेताले म्हळ्यार धाकले अनट्रेंड दाविदान हे दळ गोलियाताक कांयच नको मालो धाकलो फातर घेवन. आर्गान जेजूक दोग-तीग जाणां सांग तुगे भावार सारको कर. आतां पयलो पॉयंट घेयल म्हणटू. पयलो स्टेप चिंतपाचो तुगेलो ओल्ड दुयेंस तुगे लायफान तूं काडपाक जाय. ओल्ड फायनान्शियल प्रॉब्लम तुगे लायफान तूं ओल्ड फॅमिली प्रॉब्लम तुगे लायफान तूं काडपाक जाय. 1 Samuel 17:1 बायबल सांगता फिलिस्टायन्स सगळी फौज घेवन येयली आपल्या गेली आनी आख्खे इस्रायल पोरजे सेर्क गायलो. पयलीं तुगे चिंतपाचो स्टायल आनी भावार्थ जावन आसा तुजी सोरबोतें देंवचरान मांडावळ केलें तुका हारोवपाक. तुका तो खबर ना तूं सोरबोतें देंवचरान झूज मांडून दवरमू तूं हारतलो. आर्गान जेजूक लोकांक खबर ना. लोकांचो गुड लक बॅड लक. नो गुड लक आनी बॅड लक. तुगे जिवितांत कितें वायट जालें देंवचार तें कोता. जिवितांत कितें बरें जालें जेजू तें कोता. आर्गान जेजूक दोग-तीग जाणां सांग तुजी सोरबोतें झूज आहा. सेकंड पॉयंट एकदम इम्पॉर्टंट. तुज सोरबोतें तो झूज मांडिला 100% तें आहा. यू हॅव टू बी अ फायटर. जेन्ना तूं म्हणटा क्रिस्तांव म्हळ्यार बरो मनीस न्हू, सिगरेट ओडना, सोर पिना, क्रिस्तांव म्हळ्यार फायटर. दोग-तीग जाणां सांग तूं क्रिस्तांव जाल्यार तूं फायटर. आम देंवचरां चोयन भियोन धांवनाय. हांव कित कोतलो मागीर क्या करूं, एक कैसा हो सकता है, जीव दिल्या बरो तेसो कांय खबर ना. वी आर फायटर्स. कित्याक सोर पोतेला देव आमच्या बागा आसा. आर्गान जेजू लायन 2 चोय साऊल आनी तेगे सगळे इस्रायल पोरजे रोखडे झुजाच्या मैदानाचेर येयले. आमगेले हात दाखोवन धांवनाय. एफिशियन्स 6:11 बायबल सांगता सगळी हात्यार घे झुजाची. तुका कोंगोल दिला माथ्या घालो, शार्ते ब्रश प्लेट दिल्या, मुखार दाल दिला, तोर्सात दिल्या, मोच दिले म्हळ्यार हाटल्या हात्यार ना. नो प्रोटेक्शन एट द बॅक. तूं भियोन तूं तो हाट गुणान देंवचरां दाखयली तूं मेलो. तेका लागून तुवें कितें करपाक जाय फ्रंट फेस टू फेस. केसले प्रॉब्लम आसूं, केदे व्हड दोंगर आसूं, उगडास क्लियरली दवर तो दोंगर रचपाचो देव तुज्या बागा आसा. तूं जिखतलो न्हू, तूं जिखलो. जेन्ना जेजू मेलेंतलो जिवो जालो. दोग-तीग जाणां सांग यू मस्ट बी अ फायटर. तिसरो पॉयंट आमी क्लियरली मोनान दवरया. 1 Samuel 17:4 तुगे दुस्मान कितू गोटी तेगे हात्यार केसोले तो 6 क्यूबिट आनी 1 स्पॅन आहलो. 6 क्यूबिट म्हळ्यार 1 क्यूबिट म्हळ्यार 18 इंचीस, स्पॅन म्हळ्यार 19 इंचीस. हेच मतलब 9 फूट 7 इंचीस, 10 फूट सुमार आहा तो. म्हळ्यार इस्रायल फौज भियोना. तेका तोर्सात आहलोली आनी 2 मनीस ती उबाताली तोर्सात. तेरे पासून इस्रायल फौज भियोन कोंकणे ना. केदोन भिले इस्रायल फौज. जेन्ना हो गोलियात येयलो आनी तांकां चॅलेंज मारूं लागलो, कोण तुमचे मदीं आहा जो म्हाका झुजो येवपाक शकता? यो बेगीन, हांव तुजी गुमटी कातता आनी तुगेले मोडे काडा जनवरां आनी सुकणे आनी शेवणे. ती उतरां आयकोन ते भिले. तेगे हायट चोयन भियोनाय ते, तेगे तोर्सात चोयन भियोनाय.
देंवचारागे वेपन कितें तूक हारावपा उतरां सिंपल व्हडली हात्यार ना देंवचार स्ट्रॉंग ना देंवचारागे काम तुका भिवपाक फोटमान देव तुज मोग कोना हे दुयेंस सगळें स्प्रेड जावन तूं मोता तुगे भुरगीं केन्ना फिलीज आसनाय सगळे आडीन त्रास पडटा ही जावन आसात उतरां फकत एकूच हात्यार त्यो फोट म्हळ्यार मिनींग जाण तूं ही रॉंग नेगेटिव्ह चिंतना येताय तुगे मना ती जावपा न्हय दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लाय तेका लागून तुवें देवागे उतर घेवपा जाय 6,000 मायज बासावणे तुका दिले देवान ते बासावणे घाल तुगेले मना घाल उलयत राव देवाचार सांगता जाशना देवाचार सांगता तूं मोतलो तूं हारतलो आनी बेडाचे पोंड उरतलो एट एज ऑफ 60 to 70 20 years पॅरलायज आसतलो मागीर ते वळवांचें मरण तो फट गेलो देवागे उतर काळ आनी घाल तुगे मना जेजूच्या गायनी हांव पेकलो तो सांगता तूं गरीब उरतलो तेक सांग जेजू गरीब जालो गोरवा गोट्यां जल्मलो हांव ग्रेस जावपाक तो सांगता तूं शिराबा पोंदा उरतलो तेक सांग जेजू शिराब जालो हांव बेसावन भरूंक आर्गां जेजूक तेगे उतरां केसलीं तें येयलीं तुगे मना देवागे उतर घे आनी मार तेजेर आर्गां जेजूक की तूं सिंपल आनी इजी तेचोय चेंज द वे यू थिंक तुगेलें झूज हिंगा मनांत देवाचार सांगता जायना देव सांगता जालें तूं कितें सत मानता ते प्रमाणे तूं जिखतलो ओ हारतलो आतां फोर्थ स्टेप थंय आमी 1 Samuel 17:13 चोय दावीद 12 वर्सांचो भुरगो विथ नो एक्सपिरियन्स तो फकत मेंढऱ्यां चोयतालो आनी तेणें गोलियाता जित मारलो ट्रेन्ड सोल्जर 10 feet tall yes matlab God can use a nobody to give the victory tuk to sangil datole tuge mogache mind pain tu useless tu kitya shiripona tuge best friend an sangil tu potato out ho tuk to yeso qualifications ahai 100% you are highly qualified for the biggest miracle in your life कोण कितें म्हणा केसरी उतरावला if you are a nobody with no political influence with no money in the bank and in your pocket oglas door God can use anybody and nobody to give the mighty victory कोणाकूच देवाच्यान उजार करून जाता आर्गां जेजू आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट पॉयंट तुवें दवरपा जाय मोतीन जेन्ना तूं जैतिवंत वाटें वयता तेगेले तीग जाण भाव आसलोले अलिनाबाब आनी शामा तीग जाण भाव आसलो तेगे ते तिगोय सावलागे फौजा आहा ट्रेन्ड सोल्जर्स ते तेका सांगता तूं मेंढऱ्यां राखपी तूं हिंग कित्या येयला हे गोलियाताको झगडो सदां उगडास दवर जेन्ना तूं जैतिवंत वाटें वयता तूं जेजू मानून घेता तूं इटर्नल लायफा हाटल्या वयता तुगेलो बिगस्ट एनिमी जावन आसा तुगेलो मोगाची फामील तुगे मोगाची फ्रेंड सर्कल तुगे मोगाचे इन्फ्लुएन्शियल फ्रेंड्स तेगे भाव सांगता तूं वच घरा तूं हिंग राव नाका तेका लागून जेजू एकदम क्लियरली सांगता म्हाका लागून घरां फुटी पडटली योर बिगस्ट एनिमी टू स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इटर्नल लायफ तुगे इटर्नल लायफ ब्लॉक करूं तुगे मोतोको स्वर्ग ब्लॉक करूं जेजू नांवान मागणी करूं जावन आसा तुगे ओन मोगाची फामील आर्गां जेजूक आनी एक पॉयंट घे आमी केसो शिकोवन मेळटा फ्रॉम डेवीड एंड गोलियात तेजा 1 Samuel 17:26 जेन्ना गोलियात बोर माता दावीद ते इस्रायल फौजा खंय जाता ओ कोण सुन्नत नाहलोलो ओन बावती देवा गेल्या लोकांक धमकी दिता दावीद म्हण आपले सुन्नते आहा हांव कोराना भितर आहा आय बिलोंग टू द फॅमिली ऑफ गॉड ओ कोण ओन बावती देव मुज बराबर देव तेज बराबर ना तो एक गोलियात आसो 10 गोलियात आसो हांव जिखतलोच उगडास दवर बर्थ रायट इज ग्रेटर देन माइट आर्गां जेजूक तुवें तो जेजू मानून गेला नव्यान जल्मला तुज भितो पदवी आहा ती आख्खी तुमी गो टू द ती पदवी तुज भितर आसा कोणाचेर तुका हारावपाक जायना आर्गां जेजूक दोग-तीग जाणां सांग तुगे भावार सारको आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट पॉयंट आमी घेया तो जावन आसा पॉयंट नंबर 7 जेन्ना ते दाविदाक खंय जाता किंग साऊल सांगता तूं त्या गोलियाताको झगडो वयता तूं केसलें ट्रेनिंग आहा तो म्हणटा ओय म्हाका देवान ट्रेन केला कित कोनू एक पाट एक शिव येयल्लो मुगे मेंढऱ्यां खावपाक हांवें त्या शिवा जितो मारलो आनी एक पाट एक आशे येयल्लें त्या आशे लागून हांवें जितें मारलें
देवान म्हाका ट्रेनिंग दिलां. हेच मतलब देवान तो म्हाका ट्रेनिंग दिलां हे आशेलान शिवा मारपाक. देव मुज मारपाक आसतलो जेन्ना हे गोलियात हांव जीत मारता. आर्गान जेजू सदां उगडास दवर. तुका तो ट्रेनिंग ना तूं हारतलो. तुवें स्टार्ट करपा जाय तुगे ट्रेनिंग जेन्ना तूं जेजू मानून घेता. व्हडली दुयेंस अटॅक करूं नाका. पयलीं धाकलीं दुयेंस आहाय ती अटॅक कर. तकली उसट जाल्यार ट्रेनिंग कर, प्रॅक्टीस कर. रोकडो म्हणनाका डॉक्टर जावं, एस्पिरिन टॅबलेट जायी, खूंयच फार्मासी वचो हेश करून उलय नाका. तकली उसट जाल्यार हात धर तेजेर. हे मेळत ना तकली उसट भायर सर एक कोणी तुलो जेजूच्या नांवान. ही कोड जेजूच्या रक्तान विकती घेतल्या. जेच्या गांनी फेकला भायर सर मेळत ना. भायर सर मेळत ना. ट्रेन युअर सेल्फ. आर्गान जेजू दोग तीग जाण सांग ट्रेन युअर सेल्फ. कित्याक तुका तो ट्रेनिंग ना व्हड दुयेंस येयल्यार तूं हारतलो. लाखान पयशे म्हणून पडले. हिंग कितें दुखता तांबडी जालां मातशें सुजलां पयलीं प्रॅक्टीस कर. मागीर जायना जाल्यार मागीर टॅबलेट घे वो आनी कोणाक घे बावर तुजार कर. म्हळ्यार पयलीं तूं प्रॅक्टीस कर. ट्रेनिंग घे. मेळत मेळा सुजेच्या. तूं कितें कोत मागीर कोणी तूं इकूड पळोवचें भायर सर कोणी चलो. भायर सर कोणी चलो. भायर सर कोणी चलो. थँक्यू जीसस. स्टार्ट फायटिंग. स्टार्ट ट्रेनिंग. आर्गान जेजू तेका लागून तेणें हे दळ गोलियाताक कांय न्ही को हारला. ट्रेनिंग घेयली तेणें. आनी एक पॉयंट आमगे या पॉयंट नंबर 9. दाविदाको हातयार ना हे दोळ गोलियाताको जोगणो. तेम कितें केलें हातयार हाडलें आनी तेजें गायलें त्या लोकडाचें. त्या हातयार तेका जोड जालो. कित्याक तो 12 वर्सांचो. तेका हालो जायना. तो म्हणलो हे हातयार घान आर्मर घान म्हाका हालो जायना. तोर्सा दिली. तोर्सा दी चड जोड आहा तो 12 तेका उबारूं जायना. हांव कितें को झगडलो. तो म्हणलो हातयार बी कांय नाका बेश्टो वयता हातया भाशेन. तो राजा बी म्हणला सो वयता कसलें हातयार नाका. तो म्हणटा ना हांव कम्फर्टेबल आहा. सदां उगडास तर गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन. देव मनशाक रेस्पेद दिना. देवागे पावर सगळ्या मनशाक तितलोच ना. हे पास्टरान प्रे केल्या बरो जाता काय, बेनी हिनान प्रे केल्या बरो जाता काय. तुकाय तितलो पावर आहा आनी देवूय तुजो तितलो मोग करता. बी योरसेल्फ. आर्गान जेजू 1 Samuel 17:38 and 39. दावीद तेसो गेलो आनी ते गोलियाताच्यान हाराय. कित्याक सिंपल रिजन. लुसिफर आनी तेगे सगळे मेळटमे ते देवा बारबो स्वर्गार आसलोले. एक दीस लुसिफरान म्हळें हांव मुगे सिंहासन देवागे सिंहासनाकेन वयर वतलो. आनी देवान तेका रागान वयरसो स्वर्गाचो शेवटून संवसारा मारलो. आनी लुसिफरान तेगे आंज बोड्यान देवाचेर सारको राग आहा. म्हळ्यार तेंच्यान कांयच करूं जायना. कित्याक देव चड पावरफूल आनी ते किरकोळ. तेका लागून तो देवचार देवाचेर राग काडूं जायना. देवचार देवा गेले मोगा मनशाचेर राग काडटा. सो जेन्ना तूं उब रावता झुजोन उगडास तर क्लियरली हें झूज तुगे न्हू. हें झूज जावन आसा सोर पळयता देवालें. की तूं पाट पवित्र पुस्तकांत बरयलां इस्रायल पळय तूं सायडीन राव. दीस बॅटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड. देव झुजतलो. तुगे पदव्यान तुगे बळ न्हू ते सोर पळयता देवागे बळ. देवचो हाड उडोवपाक. बी योरसेल्फ. भिवपाक गरज ना. थीर राव. जेतान उब राव. आर्गान जेजू रोमन्स 2:11 चोपा जाता. गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन. देव सगळ्यांक तितलो पावर दिता तुवें स्वत मानल्यार. आर्गान जेजू. आतां पॉयंट नंबर 10 चोया. तुगे भावा तुवें सार करपा जाय. दावीद चिंतीत ते भाशेन चिंतपा जाय. 1 Samuel 17:49 चोय. जेन्ना दावीद गोलियाताको झगडो वयता तेका आनी तोर्सा दिताय. ही घेवन वचता म्हणटा ना. कितें घेवन झगडो तूं. हे दोळ गोलियाता कळे. तो म्हणटा गोफीण घेन. गोफीण घेन आनी केदें हातोर आय व्हडली गोफीण ती व्हडले हातोर मार ना. धाकली गोफीण धाकल्या हातोर मारपाची. सदां उगडास दवर. दाविदान एक बारीक फातोर घेवन हे दोळ गोलियाता आड उडयलो. इट इज नॉट हाव मच यू प्रे. इट्स हाव एक्युरेट यू प्रे. एकदम इम्पॉर्टंट. आम खंय गेले लोक म्हणटा आवय ब्रदर आम मरे ही मागणी कोता ही मागणी कोता आनी मंडे हिंग वयता ट्युजडे हिंग वयता वेनसडे ही तूं मागणी कोता ही तूं देवस्थान कोता आनी की तूं आमगे घरा मागणी चलता. म्हळ्यार देव आमगे मागणे कित्याक जबाब दिना. हांव तेका म्हणटा तूं मागणी कोताय ती देवा वयता देंवच राखो. हय देंवचारांनी मागणी कोता हे तेका शॉक येता. हांव मागीर तेका म्हणटा कोण फाल्स मागणी केल्यान दिसताय तुका. देवानो देंवचरा न्हू. फाल्स मागणी देंवचरा केल्या. तुगे मागणें तुवें चॅक केलें. मागणी पावरफूल. म्हळ्यार तें देंवचरा गेल्यार मरण येता तुगे जिवितांत. कितें तेका फकत मरण आहा. आनी त्या मागण्या सारक जाल्यार जेजू बेले गेले बेसांवां मिलाग्री जातली. दोग तीग जाणां सांग तुगे मागणी चॅक केलें की तूं मागणी कोत्तें युजलेस. तुगे मागणें सारकी जाता वो जायना तें गरजेचें.
आर्गांचेजो सगळी मागणी आम बाप्पाक कोताय जेजूच्याच नांवान. आर्गांचेजो हे दोळ हात्यार नाका तुका, व्हडली तोर्सां नाका, धाकली गोफिनान धाकलो फातर पुरो व्हड व्हड देंवचरां व्हड व्हड दोंगर तुगे लायफान तुका भायर उडोवंक वचऱ्या धोब्यांत. आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट पॉयंट आहा आनी तो जावन आसा आमगेलो लास्ट पॉयंट. जेन्ना तूं झुजा उबो रावता जेजूच्या नांवान आनी तूं सोड दिना सदां उगड आसतर देर इज अ ग्रेट रिवॉर्ड. एक व्हड तो इनाम तुका मेळटलो. ताका लागून पवित्र पुस्तक परतून आनी परतून तुका सांगता धीर राव, गोट राव, भियेन नाका. 1 Samuel 17:25 दावीद इचाता ते सोल्दातां कडेन हांवें तो हे गोलियाता हारायल्यार कित इनाम आहा? ते म्हणून उय इनाम आहा. राजान सांगितलें हे तो गोलियाता कोण हारायता तेका ग्रेस्कायेन बसतलो. तितलें न्हू मुगे व्हड चेडूं आहा तें तेको दितलो आनी तेको काजार करतलो. हेच मतलब दुसरो राजा तो जालो. तितलें न्हू तेंगे गोरा सुटका दितलो. ते गोर कितें कोतालें ते सगळीं गोर राजाली आनी तेंक टॅक्स सारी कोता सगळे ते ड्युटी सारी दॅट वील बी फ्री प्लस ते प्रोटेक्शन आसतलें. सो जेन्ना तूं उबो रावता जेजूच्या नांवान झुजो लागता 100% तूं सगळ्या आनी जिखतलोच आनी सगळो व्हरतो येना तुका मेळटलोच. आर्गां जेजू जायत पाटी जाता आनी हारल्या रे तूं कितको हारतलो, तूं कितको हारतलो. जेजू मेलेंतलो जीव जालो कितको तूं हारतलो. Jesus already won. He is not going to start a fight. The fight has been finished. And Jesus won and तो स्वर्गार बसलो आहा बापाच्या उजव्या हाताक. येस मतलब जेजूच्या नांवान तुवें कितें हुकूम गायलो सैतानाच्यान कांयच करूं जायना आनी तो हारतलो सगळे पाट. आर्गां जेजूक दोग तीग जाणां सांग तुगे बावार सारक कर आतां उगड आसो सदां सोरपोदे देव आमच्या बागा आहा आनी तेका जाय आमच्याकीन चोळ आमकां जैतिवंत जिवीत दिलोलें सगळे पावट. जें तूं हिंगा बांदता स्वर्गार आंच बोळे येतले आनी ते बांदतले वो करून दिवपा नाय. जें तूं हिंगा सोडटा स्वर्गार आंच बोळे येतले आनी ते करूंक दितले. मना क्लियर दवर सगळो स्वर्ग जाणा तूं हिंगा हाजीर आहा तूं सांडल ना. म्हज्या हाटल्या म्हळें कसले सांकडे सैतान उजार कोता म्हाका बांदूंक त्या मोठ्यांचे नांव राग आनी तिडोक भायर कान ना ते मेळत मे वचपा नाय. जेजूचे रोग सगळी म्हजी पातकां धुयता. जेजू म्हजो एकलोच देव. जेजू म्हजो एकलोच सोडवणार. ही कूड पवित्र म्हणजे मंदिर हरसान ही कूड मेळत म्हणजे मंदिर न्हू. आतां सगळीं ते मेळत नांव काडटा तांकां आयक येताय म्हाका सिडीज देखून हाय आनी ते सारके भितर चाळवताय उत्साह बोड जाताय आनी थोड्या तेंपान ते सोणयतले म्हळ्यार मुडीत रावपा जाय. तुवें म्हणपा जाय भायर जेजूच्या नांवान तुवें एस्पिराचो मेळत मो राग आनी तिडोक भायर काडना ते वचपाना. दुयेंस पिडाचो मेळत मो भायर. ओस्कोतायचो मेळत मो कॅन्सराचो मेळत मो फायब्रॉइड्साचो मेळत मो हार्ट प्रॉब्लम्सचो मेळत मो डायबिटीजचो मेळत मो प्रेशर प्रॉब्लम्सचो मेळत मो वांजलेपणाचो मेळत मो कुड्डेपणाचो मेळत मो बेरेपणाचो मेळत मो मेंटल प्रॉब्लम्सचो मेळत मो फिजिओडिस्ट्रॉफी मेळत मो एड्साचो मेळत मो HIV मेळत मो गोरीसांचो मेळत मो फॅमिली प्रॉब्लम्सचो मेळत मो बेपतिकायचो मेळत मो जिवीत फाटी व्हरता मेळत मो एक्सिडेंटाचो मेळत मो वायट लेप्रेसी मेळत मो वाडोंक दिना तो मेळत मो जोगड्याचो मेळत मो गिट्टेपणाचो मेळत मो बारीकसाणीचो मेळत मो गोरवाचो मेळत मो रागाचो मेळत मो चाडयोपणाचो मेळत मो बोजळेपणाचो मेळत मो कसले आत्म्याचे क्रिस्ताचे न्हय बाजेचे नांव कसलो करार कसले आंगवणे कसले भेटवणे जे क्रिस्ताचे न्हय कॅन्सल जेचे रोगतान कॅन्सल जेचे रोगतान म्हजो करार फकत जेजू सवय हरसान सगळी आब्रामागे बेसाम सगळी आब्राम बेसाम मुजी जेजूच्या नांवान सगळी आब्राम बेसाम मुजी जेजूच्या नांवान. थँक यू जीसस थँक यू जीसस. सगळी ताळयो पेटयात. पास्टराक थँक्यू म्हणटा की पास्टरान म्हाका सदांच आमकां लागून प्रेयर केले आनी देवान आमकां 7 वर्सां जालीं आजुनूय ह्या चर्चीन दवरला
आणि हेज्यान फुडें आमकां अशीच ह्या चर्चीन दवरची म्हणून हांव जेजू लागीं मागता. आणि 7 वर्सांनी देवान म्हाका अजून एक बाप दिला. हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें की म्हाका आनी बाप दितलो म्हणून. देवान म्हाका आनी एक बाप दिलो. व्हडलो बाप म्हजो जोशुआ आनी धाकटो म्हाका जोएल दिलो. आनी हांव प्रायवेट हॉस्पिटलान दाखयतालें. आनी हांव सदांच देवा लागीं मागतालें की म्हाजे कडेन पयशे ना, डिलिव्हरी कशी जातली म्हणून हांव प्रेयर करतालें सदांच. तशेंच हांव प्रेग्नंट आसतना म्हाका खूब वर्सांसान म्हाका 4 व्हिलर गाडी शिकपाची खूब इच्छा आसली. ती माझ्या भुरग्या 8 महिन्याच्या पोटान आसतना हांवें ड्रायव्हिंग शिकलें 4 व्हिलर. आनी म्हाका रिवर्स घेवपा जायना आसलें. म्हाका पोट लागतालें तेन्ना म्हाजे कडेन रिवर्स घेवपा जावंक ना. तेन्ना RTOन सांगलें तूं फेल. हांवें म्हणलें RTO कडेन हांव फेल जावपा ना, म्हाका जेजू लायसन दितलो. म्हाका 8व्या म्हयन्यार जेजून 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर दोनी लायसन दिली म्हणून हांव जेजूक थँक्यू म्हणटा. आनी म्हाका खूब पयशांची गरज आसली आनी हांव प्रेग्नंट आसतना पयशे करतालें. हांव देवा लागीं मागतालें म्हाका 5,000 आनी 10,000 दी अशें म्हणून हांव देवा कडेन लागीं मागतालें. खरें देवान म्हाका लाखांनी पयशे दिले म्हणून हांव जेजूक आर्गां दिता. आनी प्रेग्नंट पोटांत आसता तेन्नासान देवान म्हाका फायदो केलो, केन्ना लुकसाण करूं ना. आनी डिलिव्हरीच्या टायमार हांव चिंत्तालें देवा म्हाका पयशे कोण दितलो म्हणून. खरें एक बायलेन म्हाजे पयशे व्हेल्ले. तिणें म्हाका डिलिव्हरीक 2 दीस आस म्हणलें तिणें म्हाका 2 लाख दिले. आनी म्हाजी डिलिव्हरी जातारे म्हाका 5 लाख हाडून दिले म्हणून हांव जेजूक आर्गां दिता आनी थँक्यू दिता. आनी देवान म्हाका हे चर्चीन हाडून खूब बरें केलें. आनी हांवें बाप्तिस्मा घेयलो आनी म्हाका बाप्तिस्मा घेता आसतना सांगलेलें की तुजें हे बाप्तिस्मा घेतकीर लायफ चेंज जातालें म्हणून. आनी देवान म्हाजें लायफ म्हाका खूब चेंज केलें. हांवें जेजूक हात लायलो तेन्ना म्हाका जेजून म्हाका हात लायलो आनी जेजून म्हाका प्रत्येक वस्तू हात लायली ती केन्ना म्हाका जेजून ना म्हणूंक ना. म्हाका जेजून सगळ्यो वस्ती दिल्यो. हांव जेजू खूब थँक्यू म्हणटा. आनी हांवें केन्ना अशी मुखार येवन 7 वर्सां ह्या चर्चीन हांवें केन्ना टेस्टिमनी दिवंक ना. खरें जेजून म्हाजो आयज खूब भावार्थ वाडयलो आनी देवान म्हाका खूब वस्तू दिल्यो म्हणून तुमकांय हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता. चर्चीन तुमकां कोणें कितें म्हणूं कितें वायट जावं तुमी चर्च ही केन्ना सोडनाका. देव तुमकां सदांच सपोर्ट करतलो. आनी जेजूक हांवें कितले थँक्यू म्हणटा ते आमकां कमीच. कित्याक म्हाका देवान हांव पयशे ना हे म्हाका भुरगे नाका म्हणटाले. खरें देवान म्हाका लाखांनी पयशे दिले आनी थँक्यू जिजस आनी थँक्यू पास्टर. वीक जालें हांव येता. सो हांवें एप्रिलान गेलें घोवाक पेपरां धाडोलें आमकां UK वचोंक. सो तेणें करपाक तो सोदींक नासलो. आतां हे म्हयन्याक हांव हिंगा येवपाक लागलें. विदीन 2 वीक तेणें आमची पेपरां गायन. आतां हांव नेक्स्ट वीक UK डिझायर बॉम्बे वयता. सगळीं कामां जालीं आनी थँक्यू पास्टर. जिवीत कर्ज आसना केन्नाच. सदां प्रॉब्लम घरां येवस नाय तेवस नाय खावपाना जेवपाना लिमिटेड लग्जरीज कांय ना. सो एश कोन्न मगे काजार जालें आनी काजार जावन प्रॉब्लम एकदम चड स्टार्ट जालें. एकूच प्रेयर मिटींग एटेंड केली. एकूच प्रेयर मिटींग एटेंड केल्या फाटल्यान मगे एक्स हजबंडान म्हाका मारून घरांतले भायर गायलें. तेन्ना हांवें सांगलें सायबा आनी म्हाका मिटींग केन्ना नाका. लायफ हांव केन्ना पोतून चोवपाना म्हूण. आनी 10 years हांवें केन्ना पोतून चोवना न्हू हांव चर्चा येवना. पूण कितें लायफ बरें जावंक ना. ब्लेसिंग नाय कांय नाय. सदां सेम प्रॉब्लम. फायनली हांव मिटिंगेक जॉयन जालें आनी डेली हांव हावस ग्रुपा येवपा लागलें. एंड फायनली बॅप्टायज जालें. बॅप्टायज जालें म्हणटकीर देवान म्हाका इमिजिएटली 1 वर्सान म्हाका इज्रायला वयलें आपणागे होली नेशना. सो इज्रायला वचोन मगे 4 times सॅलरी वाडोली. प्रेज द लॉर्ड. 4 times वाडोली आनी मागीर हांव जाय तेम जाल्यार हांव घर सोदतालें. एक फ्लॅट ओ कितें लँड कितें घेता म्हूण तें केशें जावना. तर इज्रायला वतरी 1 वर्सान म्हाका देवान ब्युटिफूल मगे घर म्हाका दिलें आनी हांवें तें रेनोवेट करून घर मेळ्ळें. मागीर थोड्या दिसांनी म्हाका लँड दिलें देवान. एक जागो दिलो बरोच. फायनली हें जावन आतां म्हाका वर्सां मगे एज क्रॉस जाली. पूण हांव जाण आसलें देव फेथफूल गॉड म्हूण तो म्हाका केन्ना सोडपाना म्हूण. आनी आफ्टर 20 years देवान म्हाका लायफ पार्टनर हांव केलो आनी मगे ऑलरेडी सिवील रजिस्ट्रेशन जालां आनी थोड्या दिसांनी काजार जाता. देवा आर्गा. सो हे सगळें हांव पास्टर सिरिला प्रेज कोना. ग्लोरी शूड गो टू द लिव्हिंग गॉड. बट पास्टर सिरिलान सदांच म्हाका एनकरेज केलें. हांवें सदां मगे फिलिंग्स सांगलें फुडें वच केन्ना फाटीं नाका. आनी सदां पास्टर सिरिलाक एक कन्फेशन आहलें देव तुका ओल्ड मिरेकल दितलो. आनी देवान म्हाका आज ओल्ड मिरेकल दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी टू गॉड.